सोर आमचे दारे काय करू स्वतःला सोडूया खोशेन भरून आमची काळजा देवाक वळवीत मोयमा निरोप धोरी देऊया हालेलुया 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 सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं मागीर म्हाका शिवकार आज खुशालकायेन आमी देव मंदिरान जमल्या सायबीणमांच्या जल्माचो दीस आमी समारंभ माय मारीच्या देण्या खातीर दिनवासताना देवाक आमच्या एक एकल्याच्या आवयच्या देण्या बसत देवाक दिनवासुया जिवी आसात तांकां बरी भलायकी आनी खुशालकायेन आपली जाणटी पिराय जिवंक आदार मागुया मरून गेल्यान तांकां बापा मरांत जेजूच्या पुनर्जिवनपणाची बागेली जावंक आमी मागुया हे मीस हांव तुमचे पासत भेटयता सगल्या ताळगांवच्या फिरगोजकारां पासत आनी भोव करून ताळगांवच्या आवयां पासत एक आवय म्हळ्यार कुटुंबाचें काळीज एक आवय म्हळ्यार कुटुंबाची सुरक्षा एक आवयक देवाक उबारून आवयच्या देण्या खातीर आमी देवाक हे मिसांत आर्गां दिवया आनी सगळे ताळगांवच्या आवयांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं आमी जायते तरेचे बानपासाक लागून गुलाम जालेलीं आसा एडिक्शनाच्या बानपासान ते ड्रग्स आल्कोहॉल सिगरेट गॅमलिंग प्रोनोग्राफी मोबायल गॅमलिंग बोणकोणीचे बानपास भिरांतीचे बानपास अनजस्ट करप्ट सिस्टमाचे बानपास आदी आयज साद्या काळाचो 23वो आयतार आनी आमच्या द्रोम प्रांतान समाजीक प्रिशितायेचो आयतार आयचो विशय जावन आसा वचात सगळे तरेचे बानपास तोडून समाजीक हुस्को दाखयात आयच्या वाचपान देव आमकां सगळे तरेचे बानपासांतली सुटका फावो करता म्हूण संदेश दिता तर ह्या मिसाचे भेटेक सगळे तरेचे बानपासांतली आमकां सोडय म्हूण तशेंच समाजीक हुस्क्यान आमकां बर म्हूण मागुया बांबडीनो जे भाशेन सुरवातीक आयकलां आमी खुशालकायेन आज माय मारीच्या जल्माचो दीस पाळटा तिचे उद्देशी आमकां सोडवणीचें फांतें उदेलें द dawn of salvation came through the birth of Mother Mary. Let us all rejoice. खुशाल जावया माय मारी खातीर ती आमची आवय आमची राणी आनी तिचे पांयशी आमच्यो गरजो दवरुया आनी मागुया सगळ्या पासत आमी मोगान एकचारान परिशदेची वाट सांगाताक चलून आमची तालगांवची फिरगोज जिवाळ उर्बेन भरलेली बाबार्थाची गोवाय जावंक हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनात चिंतून थळान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या म्हजो अपराध
मोसा बरोबर ह्या सदवा घेवन सदां संपार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां आवडणी म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोतवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका विश्वासा, तुझ्या दोर वैभवापासून आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बाबाच्या स्पुता, सोम्या देवा देवाची शिडी, तू संसाराचे बापाटाय, आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्यान पोहोचलाय, आमचे मागणे ऐकून घे. कित्याक पवित्र सांगाती देव बापाची मोहीम जेजू क्रिस्ता, eklos tu bobin, eklos tu isbor, eklos tu bormisor. प्रार्थुया आमची एकल्याची मागणी, एकल्याची इंतसां बापाक उबारतना आमच्या आवयांचेर मायमारीचे विनवणेन भरपूर आशीर्वाद मागुया. स्वर्गींचे बापा, आमच्या सोरवुंडाराक मनशा सोयम दिवचे खातीर ओगोनीत जाणवायेन आनी मोगान बागयोन आंकवार मरेक तुवें जल्माक हाडली. हो तिचो जल्म दीस आज व्हडा संतोशान आमी समरमता. तुवें विचून काडलेले जेजूचे आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मोजत घेवन भावार्थान बरवशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी म्हूण मागता. आमच्या सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. निकायाच्या पुस्तका निकाय प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाजप. पूण तूं बेताबला एफ्रामान जिद्याच्या कुलामध्ये तूं भोगलान तूं इस्रायला वयर राजवट चलोवचो आसा. तो म्हाका तुजे टान जल्मतलो. ताचो व्हरून न्हय, ताचो पूण भोव पुर्विल्या कालाचो. त्याच पासत ती जल्मां आदीं आसा, ती जल्मां आदीं पर्यान सुरेशपरा ताका सोडून
सोदून दितालो. उपरांत ताच्या भावा भयणाचो एक उरलोलो जमो इस्रायेलाच्या पुताधोवांच्या एकवटान वतलो तेन्ना सरेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवान प्रताप फांकोवन तो ती रावलोलो आनी आपल्या हिंडांक चोरयतलो आनी तो भिरांतीन विणे रावतलो, कित्याक तेन्ना तावन ताची पदवी पृथ्वील्या शिमांपोरयान पावतली आनी तो शांतीचो कोर जातलो. देवाचें उतरें. देवाचे ओडकार बाब जावन दी सरेस्पर म्हाका आनंदान मुरगडटा. सर्वेस्पराच्या सवे हांव आनंदान मुरगोडटा हे स्तोत्र आमी गावुया. सर्वेस्परा सवे हांव आनंदान मुरगोडटा. अनेक पावटी गावुया. सर्वेस्परा सवे हांव जाल्यार सरेस्परा तुज्या दोयाल मोगाचेर पातयेवन आसा. तुज्या आदारान हांव सुट्टलो म्हणून आनंदान जावं म्हजें काळीज. सर्वेस्परा सवे हांव आनंदान मुरगोडटा. सरेस्परान म्हाका मोग दाखयलो, ताचेच खातीर हांव ताका गायनां गायतां. वो व्हडच्या सरेस्पराच्या नांवान स्तोत्रां गितां गायतां. सर्वेस्परा सवे हांव आनंदान मुरगोडटा. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, जी कोण ताचो मोग करतात आनी आपले येवजणी प्रमाणे ज्या कोणाक ताणें आपयल्यान तांचे बरोबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता. हें आमी जाणो, कित्याक जे कोणाक देवान आदी फुडेंच ओळखून काडल्यात ताणें आपल्या पुताचो रूपकार घेवंक आनी असो तो सोबार भावा भयणी मदलो मालगडो जावंक तांकां ताणें आदींच विचल्यात. ज्या कोणाक ताणें आदी फुडें विचल्यात तांकां ताणें आपोवणेंय केलां. आपयल्यात तांकां ताणें प्रमाणीतपणूय दिलां. प्रमाणीक केल्यात तांकां ताणें तशेंच मोहिमेवंत केल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. उद्गार. सगळीं आमी उबी रावन उद्गाराचें गायन गावुया. B9 पान 25. आमी तिसरो श्लोक गावचो. B9 पेज 25. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय. हे देव उदारपण आमच्या सोम्या जेजूचे आमी ग्रेसावचे खातीर आपुणू जालो दुर्बल. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय. बेसपोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सगळ्या मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या.
जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी ताच्या आवय मारयेक आनी जुजेक लुगणाचे उतर जाल्ले, पूण ती एकठांय जिवच्या आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेस जालेली मेळ्ळी. तिचे पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मबोध मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. कारण अशें येवजिल्लें आसतना ताका सर्वेश्वराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भियो नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गोरब आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेश्वरान बाकणारा उदेशी अशें सांगलेलें पळयात, एक अंकवार चोली गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाळून येवचे खातीर हें सगळें घडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, आज खुशालकायेन आमी हे देव मंदिरांत सायबीण जल्माची परब मनयता. सायबीण माय म्हळ्यार आमकां समेस्तांक एक बरवंशाचें नवें फांतें, सोडवणीचें नवें फांतें. तिचे वरवीं जें कितें देवान आदां विवेक बासायल्लें ताची पूर्णताय सुरू जाता तिचे जल्मान. खूब खूब शेकड्या आदीं देवान दिल्ली बासावणी तो शार्ती पावयता मारयेच्या जल्मान. आयज आमी तिच्या जल्मा दिसा आवयांचो उगडास करता. सायबीण माय जेजूची आवय. अजापानीच देवान तिका तिच्या जल्माचे पयले घडयेक तिच्या आवयच्या बागयोन आनंदच्या कुसव्यान तिका मूळ पातका विणे रोचली, तिका कुरपेन रोचली आनी देखूनच बोडवो म्हणटा आवे ग्रासिया प्लेना. प्लेना म्हणजे खूब कुरपेन भरलेली, कुरपेची भोरती लाती भाशेन प्लेना. ग्रासिया हेल फूल ऑफ ग्रेस. फूल प्लेना म्हणजे फूल कुरपेन भरलेली बोडवो तिका पाचायता. तिच्या जल्माचे पयले घडयेक तान देवान तिका आदाविवीचें पातोक लावंक दिवंक ना. देखून माय मारये विचारता, म्हाका दादल्या लागीं संबंद ना, हांव कशी आवय जातली. आनी देखून बोडवो तिका सांगता, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी पवित्र आत्म्याचे सुरतीन तूं गोरबेस जातली. जुजेक सांगता, हाचें शुभ वर्तमान आमी आयकलां. तिच्या कुसव्यांत गोरब आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभोवला. आनी मारयेक सांगता, देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारिया मानून घेता आनी म्हणटा, हांव देवाची चाकून, तूं सांगता ते प्रमाणे जावं. भाव भयणीनो, माय मारयेक देव तयार करता आपले पुताक फावो तसलें बिराड जावं. आमी प्रत्येक जाणां हांगा जमलेलीं एके आवयच्या कुसव्यांत आमचो गोरब संभोवला आनी आमी संवसाराचो उजवाड पळोवंक पावले. 9 म्हयने आमच्या आवयन आमकां आपले कुसव्यान सांबाळल्यान, जे भाशेन माय मारेन जेजूक आपले कुसव्यान सांबाळलो आनीक ताका जल्म दिलो. आयज आमच्याय जिविताच्या देण्या खातीर देवाक दिनासतना हें जिवीत आमचे आवय कडल्यान येयलां. एक फुंक्या देणें. आमच्या आवयन 9 म्हयने आमकां सांबाळल्यान आपले कुसव्यान. कितलो मोग, कितली सुरक्षा आमी आमच्या आवयच्या कुसव्यान अनुभवता. आनी जेन्ना मनीस भुरगो जल्मता तेन्ना तो रडटा. रड ना जाल्यार नर्सीस तरी
ताका रडयतात, तेजी तापट मारतात रडूंक. कित्याक पयले फावट आपल्या आवयच्या कुसव्यांतलें भुरगें भायर सरता. आमच्या आवयच्या देण्या खातीर आमी दिन वाचूंक जाय, कित्याक आमकां तिचे उद्देशी जिविताचें देणें मेळ्ळां. दुसरे सुवातेर प्रत्येक आवय म्हळ्यार कुटुंबाची काळीज, कुटुंबाची काळीज. नाजरेच्या गांवांत माय मारिया ते नाजरेच्या सुपुल्ल्या गोराब्याची काळीज. जेजू तिच्या उंटेंतल्यान वयर सरलो. धाकटुलो भुरगो कसो, जे भाशेन आमी सुपुल्लीं भुरगीं आसल्या तेच भाशेन जेजू नाजरेताक वाडलो. आपल्या आवयच्या हातांतल्यान, आपल्या आवयच्या दुदान तिणें ताका वाडयलो. आमी आमची आवय जावन आसा, आमकां आमच्या गोराब्यांत काळीज. आवय ना त्या गोराब्यांत कितें तरी उणें आसता, कित्याक काळीज ना. कितलें गरजेचें आमकां सगल्यांक एक एकल्याक देवान दिल्लें काळीज. सगळ्यांक निमणें काळीज बंद जालें, मनीस मरता. जायत्या हॉस्पिटलांनी पिडेवंत आसात, दे ऑलरेडी आर डेड. ताका ब्रेन डेथ म्हणटात. ब्रेन मेली, मनीस मेलो. तुमी तर आमच्या हॉस्पिटलांत, मानिपाल हॉस्पिटलांत गेल्यार जायतीं जाणां आसात. इंटेन्सीव ICU आहात ती मेल्यान, ती दोतोर जाणात ती मेल्यान. ब्रेन डेथ. पूण ती जिवी आसात, कित्याक देर इज हार्ट बीट. दोतोर जाणात. दोतोर म्हणटात फादर तांकां आमी कांय करूंक जायना, कित्याक गोच्ची म्हणटा दवर ताका. एके कुटुंबांत आवय is the heartbeat of the family. आमच्या आवयच्या देणे बसत आमी सदांच देवाक दिन वाचूंक जाय. कितले आमी आमच्या आवय कडल्यान शिकता. भावार्थ बरोसो मोग, ह्यो कार्डिनल वर्च्यूज आमकां आवय कडल्यान मेळटा. आमची आवय आमकां तोकोनासतना इगोर्जेक घेवन येता. She puts us into relationship with God. आमचे सुपुल्ले घरांत ओलोतरी आसात. आमची माय आमकां देवाक इंट्रोड्यूस करता एके भाशेन. आमची आवय एका कुटुंबाची काळीज. जे भाशेन माय मारिया जेजूक सुरक्षीत जाली, जेजूचो सांबाळ करूंक जुजे बराबर, एक एक आवय एका एका गोराब्याची आनी एका एका भुरग्याची सुरक्षा. एक भुरगें आपल्या आवय सांगताक आसा ते कोणाकूय शपथां सांगूं येता. आपल्या आवय बराबर आसा ते लोकांक कोणाकूय व्हडल्यांक पुरांत जीप दाखोवंक तयार आहा. हात मारतले म्हूण दाखयता. केन्ना आपल्या आवयच्या हातांत आसा, आपल्या आवयच्या सांगाताक आसा तें कोणाक भियेना. कित्याक आपली आवय आपल्याची सुरक्षा अशें तें चिंता. माय मारी सवें जेजू सवें अशेंच घडलें. जेजू सांडलो तेन्ना माय मारिया काळीज घेता फुडें येता आनी म्हणटा बाबा तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? देव मंदिरांत रावलो तूं, सांगूंक जाय आसलें. तुजो बापूय आनी हांव तुका हुस्क्यांनी सोदूंक भोंवल्या. माय मारिया सुरक्षीत दवरताली जेजूक. ताची सुरक्षा आसली ती. आमची एक एकल्याची आवय आमकां कितले कितले तरेनी सुरक्षा आमी तिचो अणभवता. पडली, धाकटो गांव जालो, जायते फावटी आमी न्हिदता, आमची माय न्हिदना, ती जागी आसता. आमकां जोर आयलो, आमी पिड्यान पडल्या, ल्हान आसतना जायते फावटी कांय सांगूंक जायना, पूण आमची आवय आमकां सोडिना. बापूय घोडे न्हिदता, आवय जागी. आपल्या भुरग्याची सुरक्षा.
कितले रातीक दोतोरागेर घेवन धांवून ती तयार आसता. तिका दीस रात कोडना. ही तिची सुरक्षा आमी सगळीं अनुभवता. आनी जायते फावटी आमच्या दुर्दैवान आमी व्हडलीं व्हडलीं जात आसतना आमी विसरता सगळें. जायते फावटी आमच्या भुरग्यांक दिसता आमी व्हडलीं लांब कालसांवान घालून जल्मल्या. ना बाबा, आमची आवय आमची व्हडली राखणदार एके भाशेन. आमी आज कोण आसांव आनी कितें आसांव हें आमचे आवयच्या देण्या खातीर. तिची सुरक्षा आमकां फाव जाल्या. आयज खुशाल जावया. आमचे सर्गीची आवयची आमी ही जल्माची परब करता आसतना आमचे आवयचो उगडास करुया. कित्याक तिचे उद्देशी आमी जायतें शिकल्या आनी भोव करून भावार्थाची यात्रा करूंक शिकल्या. देवाची वाट दाखोवंक ती केन्नाच थोकना. देव्या बसल्यान आमची दिशा फुडें मारूंक ती पाटी रावना. तर आमकांय देवान दिल्ली आवय पासत दिनवासतना आमचे सर्गीचे आवय पासत आमी देवाक आर्गां दिवया. कित्याक माय मारिया जेजूची आवय आनी आमची आवय. खुर्सामोळी जेजू तिका आमची आवय करता. तिच्या मरणांतल्यान तिका कुडी आत्म्यासय स्वर्गार उबारून व्हरता. तिच्या संवसाराची यात्रा सोंपतूच देखून आमी 15 ऑगस्टाची परब करचे आदीं दोर्मिस्यो म्हणजे न्हीद सायबीण मायक तिका देवान स्वर्गीच्या राज्याक उबारून व्हेली. व्हडलो मुकूट तिका. तिची कूड पुऱ्यान हांगा कुसूंक दिवंक ना. कित्याक ती जावन आसली मंदीर पवित्रित्वेचें. ती जावन आसली मंदीर आनीक कुसवतीचो पवित्र. तिच्याक सुरवंडाराक तिणें जल्म दिलो आनी तिका पवित्रित्वी स्वर्गा संवसाराची राणी करता. तिचे तकलेक मुकूट 12 नखेत्रांचो. आमची आवय आमची राणी. खुशाल जावया. भाव भयणीनो, फाल्यांच्यान आमच्या घरांत ही आमची आवयची भेट जातली. फाल्यांच्यान मेदाले मिलाग्रोज अशें आमी म्हणटा विजीट ऑफ ब्लेसेड वर्जीन मॅरी आमच्या घराक जातली. तीच आमची आवय. ती आमकां एक एकल्याक आपली भेट करता. आमच्या कुटुंबाक भेट करता. आनी ही परंपरा भाव भयणीनो न्हय गोंयांत सबंद संवसाराक आसा. आख्या संवसाराक आसा. म्हजो भाव जो टोरोंटो रावता तो म्हाका सांगतालो 2-3 दीस जाले फोन करून तांच्या घरांत सायबीण आयिल्ली आहा. पूण थंय थोडेशे क्रिस्तांव म्हणून ती 8 दीस दवरतात एका घरांत. 1 वीक तीच सायबीण मांयची मुर्ती. कालच्या पेपराचेर आमी वाचताले लंडन जी आमची गोंयकारां आसात तांच्या घरांनी सायबीण येता. ताका खुशी आसा. एकदम बरी सोय ती. लॅटीन अमेरिकाचो आख्खोच वाठार सायबीण मांयची मुर्ती घराघरांनी वतात आज पुराय. म्हणटकीर फक्त गोंयकारांक नवल कहें न्हय. आमची गोंयकारांचीच परंपरा न्हय. ही मेदाले मिलाग्रोजाची मुर्ती घराघरांनी येता सगळ्या संवसाराक. अमेरिकेक हांव वावर करता आसतना दर मंगळाराक सांजे मेदाले मिलाग्रोजा सायबीण मांयचें नोवेन जाता आनी मिस जाता. जायतो लोक येता. आल्लुकीचो आशिर्वाद दितात आनी लोक भक्तीपणी प्रत्येक मंगळाराक मेदाले मिलाग्रोजा सायबीण मांयची भक्ती करतात. आनी मागीर आपआपल्या घरांनी ही मुर्ती व्हरतात. आमी ही परंपरा फाल्यांच्यान सुरू करता. 8 सायबीण मांयच्यो मुर्त्यो वाड्यान वेतल्यो. मनान दवरुया. सायबीण मांय आमकां भेट करूंक येता. म्हाका उगडास आसा. हांव धाकटुलो आसतना सायबीण वयता ते दीस हांव रडटालो.
वयता म्हूण म्हाका ती समजूंक नासलें. हांव रडटालो, मांयक सांगतालो दवर तिका. मांय ट्राय करताली दाखोवपाक, फुडल्या वर्सा येतली ती, पूण म्हाका समजूं नासलें तें कित्याक वयता ती, आमगेरूच दवर तिका. हांव मांयचे इस्तिदाक धरून रडटालो. भाव भयणीनो, आमकां एक वर्सान सायबीण मांयची भेट बरी जावं दी. कसलोच गैरसमज नासतना, कसलोच राग नासतना, कसलेच प्रॉब्लेम नात. आमी एकचारान मोगान, दुसरी कोण येयलेली नाका तुका, ओके फायन. सायबीण मांय तुका तुज्या कुटुंबाक भेट दिवंक येता. जे भाशेन ती व्हड्या दोडवणान इन हेस्ट एलिझाबेथीक भेट करून गेली. एलिझाबेथीगेर गेली आनी एलिझाबेथ पळयात खुशाल जावन म्हणटा, म्हजे सुमयाची आवय म्हजे घरा येवचें केदें भाग. आमी अशेंच म्हणूंक जाय, आमकां कितें व्हडलें भाग. जेजूची आवय, आमची आवय आमच्या घरा येवंक आमकां भेट करूं. एलिझाबेथ सेज, म्हाका खंयचें भाग जालें म्हज्या सुमयाची आवय म्हजे सरी येवंक. कित्याक एलिझाबेथ सायबीण मांयच्या कुशव्यांत आसले बाळकाक ओळखून घेता. मनशा कुळाचो सरवंडार माय मुरेदशी जल्मूचो आसा. आनी देखून म्हणटा, तुज्या दोमानाचो साद म्हज्या कानार पडटा. म्हज्या कुसव्यांत आशिल्ल्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली. जॉन द बॅप्टिस्ट वॉज ऑलरेडी 6 months इन द वूम्ब ऑफ एलिझाबेथ. 6 म्हयन्याची आहा. कोण? एलिझाबेथ, तुजी मावशी, मावशी भयण. वांसची म्हणटाले सायबीण मांयक इतलेंच पुरो जाता, धांव मारता एलिझाबेथीगेर. आमकांय भाव भयणीनो, सायबीण मांय भेट करता तेन्ना दीस शूड बी आवर सेंटिमेंट्स. म्हज्या सुमयाची आवय, म्हज्या सरवंडराची आवय म्हज्या घरांत येवंक हांव भागी. आय मस्ट एक्सेप्ट विथ फेथ. आनी हें गरजेचें भाव. आमी जायते फावटी धाकटुल्यो वस्तूंनी बिजी रावता. कितें करूं? सामोसा हाडपाक, कोल्ड ड्रिंक हाडपाक आनी चोणे उकडपाक. कोणें सांगलां चोणे उकडूंक जाय सायबीण मांय येता तेन्ना? कोणें सांगलां? कोणें सांगलां ना. सायबीण मांय आमकां भेट करूंक येता. खुशालकायेन तूं कितें दिता दी, पूण तिका घे तुज्या घरांत. घर नितळ आसा, घराचो वातार नितळ आसा, उजवाड घातला. म्हज्या घरांत म्हज्या सुमयाची आवय येता. एलिझाबेथीक कळूंक ना सायबीण मांय तिगे भेटेक येता म्हूण. देखून ती म्हणटा, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडलो. शी वॉज नॉट प्रिपेर्ड. वी आर प्रिपेर्ड, वी आर गेटींग प्रिपेर्ड. बरो वातार नितळ दवरुया, घर नितळ दवरुया, बरो जागो सायबीण मांयक आमच्या बरोबर रावंक करुया आनी तिच्या सांगाताक दीस सारुया. आनी म्हणुया, सायबीण मांय कितें व्हडलें भाग आमकां, तूं आमच्या घरा येवं. असल्या भावार्थाचे नदरेन बाबा भयणीनो, सायबीण मांयची भेट आमच्या एकल्याच्या घरांत घेवया. प्रत्येक गांवांत 170 विलेजीस आसात, पॅरिशीस आसात गोंयांत. प्रत्येक गांवांत कितें ना कितें आसता थोडे फावटी. कित्याक लागून? सायबिणीक लागून. दोग भाव एकाच घरांत जी येतात, तो आनी तो उलयनाय, आमकां नाका, तुमगे उलयनात, झगडटात, केशी केल्यात. And everywhere the same story, and all of us, we say we are Catholics, we are followers of Christ. हे सबना आमकां. जायते फावटी जेजू आमकां म्हणटा, हो लोक म्हाका ओंटांनी मान दिता, पूण तांचें काळीज म्हजेसून पयस आसा. हांवें जावंक फावना. काळजा मनाचे भक्तीन ही भेट सायबीण मांयची आमच्या घरांत करुया. आनी कितलीं कितलीं बेसांवां आमच्या घराचेर येतलीं सांगूंक जायना. आमकां गमना. माय मारिया आमच्या रिणांत केन्नाच रावना, केन्नाच रावना. ती आमकां आपले
आशिर्वादांनी बरीत रावतली. हो आशिर्वाद घेवंक भाऊ भयणीनो आमी एक एकलो कुटुंबाची वांगडी शेजाऱ्या सांगताक तयार जावया. बरे भाशेन मागण्याच्या मनान आमी तो दीस तिच्या सांगताक सारुया. आनी तुज्या मना काळजांतले सगळे हुस्के सांग तिका. टेन्शन काबार कर, डायबिटीज संपय, कोलेस्टेरॉल ना कर, शांत न्हीद पडूं दी तुका. कोण सायबीण माय बरोबर तिका सांग तुज्या मना काळजाचे दुखी सगळें जें तूं अनुभवता सांग तिका. हे भशेन आमी आमच्या आवयक सांगता. आमच्या आवयक सांगता. आमची आवय आमकां सगळ्यांक लागीं. आमची आवय माय मदर वॉज माय बेस्ट फ्रेंड. कितेंय जालें घरा गेल्यार पुरो आसलो. दुयेंत जालो मातशें जोर आयला घरा वच. तिची फकत टच जोर आयला बाबा तकलेक लायलो जोर गेलो. दॅट वॉज द मॅजीक ऑफ द मदर. सायबीण मांयक सांग तुका कितें भोगता कितें जाय कसले तुजे हुस्क्याकून ती सॉल्व करतली. भाव भयणीनो आमी आज हो तिचो जल्माचो दीस समरमतना आनी फाल्यांच्यान मायमारेची भेट आमच्या घरांत करता आसतना लेट स्पिरिच्युअल सेंटिमेंट्स रायज इन आवर हार्ट्स एंड मायंड्स. आमच्या मना काळजांत उत्मीक भावना वाडोवन दी चडून दी. आनी परिशदेचें मन घेवन एकचारान सहभागिलीपणान एकूच देवाची फामील कशी भावार्थान देवाशी वचपाची वाट फुडें व्हरूया. उबी रावया. आमच्या भावार्थाची उतारणी करूया. सोत मानता म्हणून सोत मानता देवा सर्वदेवार बाबा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबावलो आंकवार मारी थंय चलवलो. पोसला ताका उकडे कोस असले ताका कुर्सार चडलो. तो मेलान ताका निकी पिलो. तो मेंटल्या मोदे देंवलो. तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गात चडलो. सर्वपोतेदार देवा बाबाच्या उज्याक बसला. थंय तान शिव्या आनी मेल्ल्याची मुर्सुबी करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांच्या इच्छार पात्राचे भोगसणे कुडीचे जळपण शास्त्राचे जिवीत. आमेन. भयणी भावंदो आतां आमची थोडी मागणी भावार्थाच्या मागण्यांतल्यान बापाक उबारुया. आनी आमच्या गांवचेर आनी सगळ्या फामिलींचेर सायबिमांचे मजतीन देवाचो आशिर्वाद मागुया. पायप साहेबान बिस्मानी याज्ञिकांनी आपल्या मुनारपणान केन्नाच भेदभाव वो वेगळोचार वो फेवरेटिजम करिना जावंक पूण सगळीं देवाची भुरगीं असल्या नेटान ताचे सवे वागोवंक आनी पोजेक एकचाराचे आनी भावपणाचे नमुने ते जावंक देवा लागीं मागुया. तोयार बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत कर. आमच्या देशाच्या सरकारान नागरिकांनी आनी राजकारणी फुडाऱ्यांनी आमच्या देशा असले वेगळेपण उदक्या मनान मानून घेवंक आनी आपल्या वागणुकेन सगळ्यांक वांगडा घेवन वावरूंक आनी जिवंक शिकून देवा लागीं मागुया. तोयार बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत कर. जायतो लोक आयज जायते तरेच्या बानपासांतली बांदलोली आसून सुटका सोदतात. तांचेर फॉर्मान मातशे बोदलेक तांच्या बानपासांतली सुटका मेळूंक आमी तांचे सवे दोयाल जावंक तांकां आदार दिवंक आमकां आयती कोर म्हूण देवा लागीं मागुया. तोयार बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत कर. सान फ्रांसीस जावेराच्या रेलिकेचे दोबाचीक दाखोवणे समोयार आमी सगळ्यांनी ही घडणी एक उमो घेवपाचो बायलो दोबाजो न्हय पूण
जिवीत नवसोवपाची एक कुरपेची गोडणी कशी ती पोलियोंक देवाचो आदार आमकां मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. बाप्पा, खुशालकायेन ताळगांवची तुजी पोरजा माय मारेची जल्माची परब संभ्रमता. सगल्या आमच्या आवयांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आवयच्या देण्यान तूं पृथ्वी अदीक भुरग्यांनी भरता. बावार्थी पवित्र सभेक फावो जाता. आमच्या आवयांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सगळ्या आमच्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सोपुल्लीं भुरगीं जाणवायेन पिरायेन कुरपेन वाडून वचूंक आमचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमच्या गांवांत ही भावार्थाची चळवळ 480 वर्सांचो संभ्रम आमी सदांच भावार्थान वाडूंक बरवशान जिवन मोगाचें जिवीत आमच्या कोन्यांनी दिश्टी पडोवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. बसुया. बिठोनेंग आमी गायन गावया. C19 जिने वांटे जिने किन्ना पान 30 आणि 6. C19 पेज 36. सुका फुला कोसा गाडे हे चांगेले चिरे वाडे आटा बाबा भेटून तुका कोण्या सोऱ्या वांगडा हेचे आमी समोर भिदाव ते तूं मागून घेवून मागताव मालगोड्याच्या भयणी भावंडो आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानतात असलीं जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान खरें मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन भू मोगाळ बाप्पा, व्हडा मोगान आंकवारीच्या कुसव्यान आमच्या मनशा सोयम घेतलेल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचें आंकवारपण विबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आम्हा पातक्यांच्या सर्व वणावण्यांतली आमकां निवारो आनी दिसान दीस अदीक आमकां पवित्र करूं. आनी हे वेळार आमी करता तें आमचे जिणेचें समर्पण आपल्याच समर्पणान घेवन तुजे मुखार व्हरून पावूं. हें आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्वपदवेदार आनी शासनाचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वता आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो आयच्या दिसा जल्मल्ले निती आंकवार मेरेक आमी नोमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाखणटा, तुका वन्नीता, तुजी किर्ती परगुट्टा. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती कुशालकायेन उद्गारता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वळवान सर्गीतकार जय जय. सर्वेस्वराचेर आमी येता ताका जय. सर्गीतकार जय जय. बाप्पा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोड.
तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले खुशेन कश्ट मरण सोसूंक आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच परी जेवण जातूस आनी कास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात म्हजे रगताची काल्स नवे आनी सासणी करोराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारिल्ली तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा, सिमिया आमचे आदारी बिश्वा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव बिड्यांक भू करून सगळे मरून गेल्ल्या आमच्या आवयांक तुज्या सर्गीच्या राज्यांत घे म्हूण आमी तुजे लागीं खालतिकाय मागता. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आमची आनी भोव करून सगळ्या हांगा हाजीर आसलेल्या आवयांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारी देवाची आनी आमचे माई सांगाती तिचो पुती भाग्यवन जुजे भाग्यवन दोंडूत आमचो आस्करी भाग्यवन मिंगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक जेजून आमकां शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बाप्पाक उलो मारून आमच्या सगळ्यांच्या आवयांच्या देण्या खातीर देवाक कारगां दिवन म्हणुया. आमचे आमचो दिसवटो गिराय समकांदी आनी आमी आमचे चिरलेल्या बक्षिता तशी आमची पात्रां भोगस आनी आमकां तायने पडोवन दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वराचो वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरवंशान उतरिकता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सुराकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन दुतांक बळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भारताचेर दीस घाल आनी जगशे प्रमाणे तिका शांती दी. तोच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटूं. देवाची शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
अंकवार मृतान जल्मलो जिव्या देवाचो पूत जेजू सोडवूंडारो ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली. ताचे जेवणांत आतां वांटून घेतली आमी सुभागी. आमचे मोदल्या कोणाक जेजूक आमी आमच्या काळजांनी शेवतान आमी गायन गावुया. D1 पान 47 D1 पेज 47. आमचे मोदल्या कोणाक दान लागल्या Otmo amco suko zamknęła, amci modlia kona galaria. Otmo amco suko zamknęła, amco otmo 당해라 대박 당해라 암체까지 손들까 대박 먹으래그다 암소 얻고 당해라 대박 당해라 암체까지 손들까 जेजू आमच्या काळजांत आयला. ह्या वेळार ताचें आसणें बगुया. ताणें आमकां आपलीच आवय आमची आवय करून दिली आनी तिची आमी परब आयज समरमतां. मोगान तिणें ताका जल्माक हाडलो आनी आयज त्याच मोगान त्याच आपुरबायेन आमच्या सगळ्यांची जतन घेता. तिचे उद्देशी आमच्या धर्माक नवो फांतोड फुदेलो. जिविताचो उजवाड आमकां फावो जालो. ह्या पासत तिच्या देण्या पासत देवाक दिनवासुया आनी तिच्या पुता काल रावूंक तिची मजत तिची विणवणी आमचे पासत मागुया. फाटल्या आयतारा आमच्या धर्मदान जालां 40,000. दुसरें कलेक्शन आमी केल्लें कम्युनिटी सेंटरा पासत जालां 22,500 रुपया. बुधवारा दीस जालां 11,315 रुपया आनी मोन सायबणीच्या नवेनाचे जाल्यात 52,000 52,000.
तुमकां सगल्यांक आदार दितल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयज जेन्ना आंकवार मरेची परब आमी समजता जल्माची, सगल्यांक तुमकां आमी उनुनीत परबी आवडटा. तालिगांवकारांचेर आमी केरीत आशिर्वाद मागतना आमची तालिगांवकारांची गोंया भायर संवसारभर शिंपडोवलीं आसात तांचोय उगडास कोत्ता. तांचे पासत आमी मागता. आंकवार मरेचे विणवणेन देवान आमचेर सगल्यांचेर सुभां आशिर्वाद घालचो म्हूण आमची मागणी तुमचे पासत सदां चालूच आसात. आतां ह्या मिसा उपरांत मीस 9:15 वाजता इंग्लिजींतल्यान तें मीस जातलें. सांजेर 5 वाजता फेस्ताचें दोबाचीक मीस 5 वाजता आमी फुलां घातल्या आनी रोखडेंच आमी मीस सुरू करतल्या. सगल्यांनी भोगतीन वांटो घेवंक आमी मागता. वेळार येवचें, रोखडेंच आमी हें मीस करुया. मिसार आमचो यजमान ओ मुखी याज्ञीक फादर रँडल बरेटो पिलार संस्थेचो आमचे मदीं आसतलो. ह्या मिसा उपरांत आमी मिठाय वांटल्या, लाकी मादर विचून काडटल्या आनी भुरग्यांक कुपन्स दितल्या. परबेक आदार दिला त्या सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. जावं संदेशकारान जाणी ही लिटर्जी 9 दिसांची बरयल्या, भुरग्यांक तयार केल्यांत, भुरग्यांक ट्रेन केल्यांत हांगा वाचप, कांतार बी करूंक तांकां आमी दिनवासता. तेच परी आमी दिनवासता ललिता ब्रागांजा जाणें हो नेट हॉलतात जावं 9 दिसांचो सायबीण दवरल्या तें स्थान आनी आतां फेस्ताक लोगूच ताणें नेटयला. ह्या पासत आपल्या थोड्या कॅटेकिस्टांक सांगाता घेवन ताणें वावर केला. आमी ताका दिनवासता. कितेंय फुंगसांव आहा आमी रोखडें ललिताक उलो कोत्ता. तें चलोन येवन ह्या इगोजेची नेटवणी कोत्ता. ताचेर देवाचो शुभ आशिर्वाद मागता. सगल्या संदेशकारांनी, भुरग्यांनी तशेंच आवय बापायनी जायतो तोकोस घेतला. दिसपट्टी कार्यावळ हाडूंक जेनी फेरावन खूब वावुरलां. तेच बरोबर ताचे बरोबर आसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिनिस्टर्स आमच्यो सिस्टरी वेलिंग्टन, डॉमिनीक डिकोस्टा, जोजो, SSVP मेंबरां रुजाय हांणी कॅटीन घातलेलें. येदा जॉयस आनी ब्रिटो आमचो पोसरो ताणें चोरिल्लो. आमचो सांतान मिस्त्री आसा ह्या 9 दिसां वाजोवंक, गायनाची सगळी मांडावळ आनी वेवस्था करूंक तो वावुरला. 9 दिसांक आमी भुरग्यांक कुपन दितल्या आनी आयजूय आमी कुपन दिता. लाकी कुपन्स 10 दिसांची कुपनां तीं डिकना लागीं ही कुपन आयज तो वांटलो. आतां ही 10 कुपनां तुमी घेयात, एका एनवलपान घालात, तुमचें नांव, वाडो आनी फोन नंबर बरोवं. आयज तरी तुमच्यान दिवंक जाता जाल्यार डिकना लागीं दियात. आख्खें सुमन भर तुमी हाडून ऑफिसान तीं एनवलपान दिवचीं. फाल्यां सोमारा सेतेंबराचे 9 सकाळीं 9 ते 1 पर्यंत ऑल्टर सर्वस हांकां मेळावो आसतलो. डिकन शेल्डन, सिस्टर सुकरीन आनी जो पॉल आहा. म्हजे बराबर आमी सगळीं वावुरता ही कार्यावळ करूंक. जेवण आसतलें, भुरग्यांक धाडूंक आमी आवय बापाय लागीं मागता. सोमारा दीस सांजेर मेदाल मिलाग्रोजा सायबणीची मुर्ती घरांनी भेट सुरू जाता वेता. मी सांजेर 5 वाजता उपरांत सायबणीच्यो 8 मुर्त्यो भायर सरता. आतां हांव सांगता 8 मुर्त्यो हूंय वेतात त्यो. पयलें वयताळें, सांतिस्म, गालीं, बोंदयें, दोंदरें हे 4 वाडे मेळून मेल्सिना मिनेजीस हें पयलें घर. पाद्रीबाट, मार्टिन्स मोरोड, नायडारे मोरोड, सेल्सो फेर्नांदीस हें पयलें घर. दुर्गावाडी, अमाराल, कार्दोज 2 रॉबिन फेर्नांदीस हें पयलें घर. व्हडलें बाट, पोसरें बाट, कामील सोजा हें पयलें घर. जिलालें, फ्रांजालें, कार्दोज 1, व्हडलें बाट 1 आनी व्हडलें बाट 2 आंतोनियो पेरेरा हाच्या घरांत भितरली. माशेदालें मोरोड आनी केरांत मारिया डिकुनिया. नोमशेंत पियाले मोरोड, युजीन मुलाती, फ्रेडी डायस. खेवणे, नागाळी, निर्मल ब्रागांजा ह्याच्या घरांत. आमी बुकलेट्स हाडल्यात आनी नवे लांब लॅम्प्सूय हाडल्यात. सांबाळून उपयोग करूंक आमी मागता. दर एका घरांत सायबणीची भेट 7:30 वाजता सुरू करची. PPC वांगडी मांडावळ कोत्तात तांकां आदार दिवचो. उजेत, किजील, जोगडी आसचे न्हय. बरी मांडावळ करुया, शीत सांबाळुया, भोगतीन सायबणीक मान दिवन ही भेट करुया. तालिगांवचें नांव वयर दवरुया. किजिलांक लागून, केस्तांवांक लागून, जोगड्यांक लागून तालिगांवचें नांव तालिगांवच्या भायर पिड्ड्यार जावंक जायना हाची तुमी चोत्राय दवरची. दर दिसाक ज्या वाड्यांत आनी घरांत सायबणीची भेट आसतली तांचें नांव जाहीर करून तांच्या कुटुंबा पासत आमी मिसार मागतल्या.
PPC वांगडी आमकां ऑफिसांत नांवां दितलीं. सो आमी विनंती कोत्ता तुमगे तरी नांव काटाय आनी आयज सांजे तुमगे तरी सायबीण येता तुमी येवचें आनी मिसांत वांटो घेवचो. बुधवारा दीस सप्टेंबराचे 11वेर कार्यान इगोर्जेन घडोवन हाडटा पेन्चिम डिनरी लेवल बिब्लिकल पॅराबल्स इनॅक्टमेंट सकाळीं 9 ते 12 पर्यंत. आमचीं भुरगीं वांटो घेतात. वेळ काडून वांटो घेवया आनी भुरग्यांक उमेद दिवया. ब्रेस्तारा दीस सप्टेंबराचे 12वेर आमचो पाद्रिगार फादर सिंप्रियान आपलो जल्माचो दीस बर्थडे सोमरमता. ताचे पासत मागुया बरी भलायकी आनी पवित्रात्म्याची कृपा ताका आंवडेवया आपलें विगारपण ह्या फिरगोचेंत करूंक. दिनवासनेचे मीस PPC आनी फिरगोजकारां भेटयतात सकाळीं 7:30 वाजता. मागता सगळ्यां लागीं येवन पाद्रिगारा पासत देवाक दिनवासचें आनी ताचे पासत मागचें. 13वे शुक्रारा दीस सप्टेंबराचे फादर डॉमनीक हाचो जल्माचो दीस ताचे पासत मागुया. त्या दिसा नोमशेन सांत आंतोनीच्या मनाक मीस 6 वाजता. तशेंच आमचे इगोर्जेंत मीस 6 वाजता उपरांत परम संस्काराक सायलंट एडोरेशन आनी आशिर्वाद 8 वाजता. खेरीत भाशेन सृश्टी पासत आमी मागतले हांव. सोनवारा दीस सप्टेंबराचे 14वेर सांजे मीस 6 वाजता. इंग्लीज भाशेन हे मीस फादर बेनार्दीन de Almeida STB भेटयतलो. 14वेर म्हणजे नेक्स्ट सॅटर्डे आनी 15वेर नेक्स्ट संडे फादर बेनार्दीन आनी ताची फिरगोजकारां आमच्या गांवांत आदार मागूंक येतात. तो नेरूर आहा कुडाल महाराष्ट्रांतूय क्रिस्त रायाची इगोज आसा आनी तांची नवी इगोज बांदता. सो ताका आदार जायो. फाटल्या दिसांनी तो कारांजालें येयल्ल्यान कारांजालें ताका उदारपणान आदार केला. आतां ही आवय कारांजालेंची मा इगोज हे इगोजेन दोबरात तिबरात चोबरात आनी पांचपरात लोक दिवपाचे. सो तुमी उदारपणान दियात. आमकां देवाक दिनवास आमकां ही सोबीत इगोज आहा डॉमनिकानांनी बांदून दवरलेली. जायतो लोक कश्टवता एक देसेंत इगोज बांदूंक मिसाची बेट जावंक साक्रामेंत जावंक आनी हेर वस्तू जावं. सो तुमचे लागीं मागता आदार दियात. आनी तुमच्या नांवान जेन्ना हांव ताका विजिटाक गेलो हांव आनी डिकन हांवें उतर दिलां तालिगांवकारां सारकीं आपलें काळीज मन उदारपणान तुमकां आदार दितलीं. सो म्हाके उतर काला उडोय नाकाय. तुमच्याच गांवचो पुत्तो व्हडल्या भाटांतलो वान ह्या समुदायांतलो ताकाय अभिमान भोगुती जेन्ना तो पोत्तून फिरगोजेन वेतलो म्हणटलो म्हज्या गांवांत जायतो आदार आमकां मेळ्ळो. सो उदारपणान तुमी दियात. सप्टेंबराचे 16वेर सकाळीं 8:20 वाजता बस वेतली झेवियर रिट्रीट हावस बागा सिनियर सिटीजन्स नांवां दिवंक आमी मागता. मागण्यांन आनी सांगातां वेळ सोदतले हांव. 17वेर सांजे परत येतना भेट कोत्तले हांव आर्क ऑफ होप एंड मेरी हेवन कलांगूट ह्या घरांक. चार्जीस पर मेंबर 1000 रुपया. कॉन्टॅक्ट आल्बर्टिना आमचे आबी आसा ताका तुमी मेळचें. सप्टेंबराचे 19वेर परम संस्कार भेटयलोलो दीस पाळटा हांव. सगळीं वांटो घेवया. एडोरेशन डे 8:15 सुरू जातलें सांजे 5:45 वाजता पर्यंत. 5:45 आमी भाग्योन मिंगेलीची परबेक तयारी सुरू करतल्या. माडयेचेर आशिर्वाद आसतलो आनी त्या उपरांत मीस. आतां एडोरेशनाची सगळी मांडावळ पोजडाल छापलेली आसा. तुमी पळोवची आनी वाड्या प्रमाणे तुमची जबाबदारी पाळची. सप्टेंबराचे 29वेर 29 सप्टेंबर आमची परब भाग्योन मिंगेलीची परबेचो दीस. तरेकवार कार्यावळी आसात. तालिगांवचो पोजड उजवाडाक येता. आर्टिकल्स दियात, एडवर्टिजमेंट्स दियात आनी अपील व्हरून आमकां तुमच्या दुडवांचो आदार दियात. त्या दिसाक आमी घडोवन हाडटा डुएट कॉम्पिटिशन ऑल गोवा सिंगर्स प्रायड. डुएट म्हणजे 2 जाणां दादलो बायल चेडो चेडूं. सो तुमी नांवां दिवचीं आनी 7:30 वाजता नॉर्मन कार्दोजो ह्या प्रोग्रामाक संगीत दितलो. 2 कॅटेगरी आसा ज्युनियर्स अप टू 16 years आनी सिनियर्स अप टू 40 years. सो त्या प्रमाणे तुमी डुएट घडोवन हाडचें. सगल्यांनी येवंक आमी मागता. परबे दिसा म्हणजे त्या दिसा ऑल गोवा इंटर विलेज फुटबॉल फायनल्स घडोवन हाडटा. हे फायनल्स आमच्या मोदयाना जातलें. जुबली कप 480 years दोबाजो आमी कोत्ता. सगलीं येवया. आमचे दिनवास सगल्यांक आवय बापायंक संदेशकारांक भुरग्यांक आनी आख्खे तालिगांवचे फिरगोचेक परिशदीचें मन सांबाळूंक ह्या दिसांनी तुमी जायतो आदार दिलो. फुडाराकूय हेंच परिशदीक मन आसून तुमी पावलां मारचीं. फुडल्या आयतारा मिसाची मांडावळ करूंक व्हडलें बाट 6:30, व्हडलें बाट 2 8, व्हडलें बाट 3 5:30 वाजता 9:15 मीस कॅटेकिस्टां कोत्तलीं. अल्कोहोलिक एनॉनिमस जमात 10:30 ते 12 पर्यंत. उबी रावया.
प्रार्थुया. प्रितीचे बाप्पा, आजच्या दिसा जल्मले भाग्यवन आंकवार मारिया आख्या संवसाराचो बरवंसो आनी आमच्या मनशाच्या सोडवणीचें फांतें म्हूण आमी ओळखता. देखून दिनवाशी आनी संतोश भरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयलेल्या तुज्या पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक उतरेकून आमी सोदूंक भावार्थान ताका आपलो सर्वंडार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदांकाल जियोंक आम्हा समेस्तांक फाव कर आनी सगळ्या आमच्या आवयांचेर मायमारेचे मजतीन आशिर्वाद घाल. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमी सांजे सगळीं एकूच ताळगांवची फामील कशी सांजे मिसाक येवया. फादर रँडल बारेटो पिलार संस्थेचो आसतलो आमचे बरोबर आनी फादर रिगन सालिगांव सेमिनारींत प्रिफेक्ट आसा तोवूय आसतलो. तो मीस आनी शर्माव करतलो केरान पूण बरोबर आमचे बरोबर मागीर आसतलो. कित्याक फाल्यां ऑल्टर सबजांची जमात आनी एक्टिविटी तो चलयतलो, आदार दितलो आमकां चलोवंक. म्हणटच सगळीं आमी सांजे येवया आनीक आमचो ताळगांवकारांचो एकवट एकचार आनी बागेलीपण समाजाक आमी दाखोवया. सगल्यांक तुमकां पातकूर, फादर डॉमिनीक, सिस्टर्स, PPC मेंबर्स आनी सगळे संस्थेचे वांगडी मायमारीच्या जल्माची कुशालकाय आवडटात आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागतात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबांचेर आनी तुमच्या वावराचेर आनी तुमच्या भुरग्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. मोदी सा